Adesso siamo in tempo di Avvento, un tempo tipicamente di attesa per il Natale. Non siamo in attesa. Questo si vede bene, ma anche tutta la nostra vita è in attesa. E la preghiera è in attesa sempre, perché sappiamo che il Signore risponderà. Impariamo a essere nell'attesa del Signore. Il Signore viene a visitarci, non solo in queste grandi feste, Natale, la Pasqua, ma il Signore ci visita ogni giorno, nella intimità del nostro cuore, se noi siamo in attesa. E tante volte non ci accorgiamo che il Signore è vicino, che bussa alla nostra porta e lo lasciamo passare. Ho paura di Dio quando passa, diceva Sant'Agostino. Ho paura che passi e io non me ne accorga. E il Signore passa, il Signore viene, il Signore bussa. Ma se tu hai le orecchie piene di altri rumori, non sentirai la chiamata del Signore. Today, the Church honors a pope who lived in the mid-300s, just after the early persecutions of the Church had ended. His name is Pope Damasus I. Hello, I'm Father Kubicki of the Apostleship of Prayer with some words about this great pope and saint. When he was pope, there were all sorts of gospels and stories of Jesus floating around, and clearly some of them were not inspired by the Holy Spirit. So Pope Damasus convened an ecumenical council of bishops to determine once and for all which Gospels and letters should form the New Testament. He also commissioned St. Jerome to translate the Bible into Latin, the language of the Roman Empire. And he had a great devotion to the martyrs and saints who preceded him. As Pope Damasus himself put it, we venerate the martyrs with the same veneration of love and fellowship that we give to the holy men of God still with us. In other words, though the saints have passed from this earthly life, they are not dead and gone, but live with the Lord. This faith in eternal life and the resurrection of the dead shows up best in the inscription Pope Damasus wrote for his own tomb. Here it is. He who walking on the sea could calm the bitter waves,
who gives life to the dying seeds of the earth. He who was able to loose the mortal chains of death, and after 3 days' darkness could bring again to the upper world the brother for his sister Martha. He, I believe, will make Damasus rise again from the dust. That's our hope too. That's why we Christians do not fear death. Father Kubicki is the National Director of the Apostleship of Prayer. For prayer resources and other information, visit our website at www.apostleshipofprayer.org.
देवाच्या दोंगरार चोडूया, राजा मंदिरात चोवया. देवाच्या दोंगरार चोडूया, राजा मंदिरात चोवया. सर्वेस्पराचो Sporacce modi, soglia porosum sorte, devacha dogra soruya, raja mundira soruya, devacha dogra soruya, raja mundira soruya. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार आयज तुमकां हे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या पियेदाद आनी पास्क्वाल क्रूज ताच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून. तशेंच दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता फ्रांसीस गामा हाच्या ओतम्या पासत ताच्याय दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया डॅनी मेनेझीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. तशेंच लुइझीन लुकास आमचे कूक आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता आनी बरे भाशेन ते आमकां जेवण रांदता देखून ताचेय पासत मागचें आनी ताचेय फामिली पासत मागचें. तेच बरोबर मागुया आमकां सगल्या गोंयकारांक फावो तितलें मोन आनी फावो तितलें धाडस फाल्यांच्या दिसाक जेन्ना एलिसांवान जातलीं ZP इलेक्शन्स तेन्ना सगल्यांनी भायर सरून बऱ्या मनशांक मत मारून जे कोण वांकडे आसात चुकीचे आसात तांकां पयस करूंक हेरीत भाशेन सगल्यांक ही कृपा आनी बोळ आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. सर्वेस्पो तुमची सव्या आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी भुरग्यां भाशेन खालती जाता तेन्ना देव आमची सगळी मागणी स्विकार करता. पूण आमच्या जिवितान आमी भुरगेपण करता तेन्ना सगलो लोक आमकां किकोर करता आनी देवाचे नदरे मुखार आमी खाला पडटा. जायते फावटी आमच्या जिवितान देव आमकां खालतीकाय दिता. ही खालतीकाय बरे तरेन भुरग्यां भाशेन आमी जावन देवाचो शियोंक आमच्या जिवितान बरें आसा तें आमी करूंक आनी देवाचें राज आमच्या जिवितान सदां काळ जोडून घेवंक ह्या मिसांत आमकां खतखत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयली सुवातेर आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवन देवान एकामेका लागीं बोगसोणे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या हांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच्या कुवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या दयाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या आमच्या सुरवंडाराच्या येण्याक व्हडे जागृतायेन ओतरेकून रावूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा दी. ताणें शिकयलां तशें पेटलेल्यो ड्युट्यो घेवन आमी जागृत आसूंक आनी दावी ताका मेळूंक वचूंक आमकां फावो कर. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. पयलें वाचप इस्राएल प्रवेदेच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर, सुरवंडार
इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, तुका फायद्याचें तें तुका शिकयता. तुवें तांकूंक जाय ते वाटेंतल्यान हांव तुका चलयतां. म्हज्या उपदेशांक तुवें चीत दिल्या जाल्यार एके नदी भाशेन तुजी कुशालकाय जावंक पावती, आनी दर्याच्या ल्हारां भाशेन तुजें प्रमाणीकपण, रेंवे भाशेन तुजे भुरग्यांची संख्या वाडटी, आनी तिच्या कोणया इतली तुजी संसद. तुजें नांव मोजे सरशिल्लें केन्नाच नपयत जातें ना, ताचो नाश केन्ना जातो ना. देवाचें उतरी. हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. परत म्हणुया, सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. जो मनीस नुस्त्याची बूद घेवन चलना वो पातक्याच्या मार्गार भोंवना, आनी धर्मी मनशांक सांगाताक बसना, तो खरोच भागी. सर्वेस्पराचे उपदेशाचेर ताचो संतोश. दीस रात ताची नेम आनी न्यायनीत आसा. जबाब. सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. व्हांवत्या वालाचे देगेक लायिल्ल्या रुखाक काळा पोरमणे जातात फळां, आनी कदीच बावन पडनात ताची पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस, सगल्या ताच्यो कन्यो सुफळ. जबाब. सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. पूण नुस्त्या मनशाचेर अशें न्हय, दुबावीण अशें न्हय. ते कोण जाणय, वाऱ्या उबोवन वेतात तसलें पोल. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नुस्त्याची वाट निसंटनाक पावयता. जबाब. सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. सोमी येता ताका मेळूंक भायर सरात, तोच तो शांतीचो कुंवर. Alleluia, 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 alleluia. सर्विस्पो तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्या आसूं. मातेवा परमणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. लोकांचे उरपोंची कोडे उलोवन जेसून म्हळें, हे सोस्ती कोणा लागीं म्हूण हांव सोर करची. मैदानार बसून आपल्या बरोबरच्यांक उलो मारून, आमी तुमकां गायले आनी तुमी नाचली नात, आमी विलापले आनी तुमी रोडली नात, अशें म्हणटल्या भुरग्यां पोरी ही सोसत तो जुवांव जेवण तशेंच पिवण चाकी नासतना आयलो, आनी लोक म्हणटा ताचे देंवचार बसला. मनशाचो पूत जेवून आनी पिवन आयलो, आनी लोक म्हणटा हो आसा पोटयो आनी सोरो पियेता तसलो मनीस, दोन वस्तुदारांचो आनी वायटव्यांचो इश्ट. तो देवाची जाणवाय चूक नासलोली म्हूण तिच्या फोडा उदेशी रुजू जावं येता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी ह्या समाजांत जायते फावटी बरें आनी वायट आमी करता. आमी बरें करता तेन्ना आमकां शाबासकी भेटटा
आमकां शाबासकी दितात, आमकां आमचें नांव दुसरीं वाखणटात. आमी वायट करता तेन्ना आमची टिका जाता. आमकां जायते फावटी बऱ्या मार्गार हाडूंक दुसरीं वावुरतात आनी दुसरे आमकां शिडकायतात. पूण जायते फावटी आमी बरें केल्या उपरांत आमचेर टिका मारूंक, ताका खाला उडोवंक, ताची निसणटण करूंक, ताची दुर्दशा करूंक जायते जाण वावुरतात. देखीक समाजांत ह्या दिसांनी जायते आमचे गोंयांत प्रश्न उप्रासतात आनी ते उप्रासता आसतना तांचे जायतेर आड झुजूंक जायते आमचे भावा भयणां ह्या समाजांत वावुरतात. तांचे मदें फूट घालूंक, तांकां दोशी करूंक, तांचे मदें हें तांणी जे आपल्या आंगार वावर घेतला तो निसणटणाक पावोवंक जायते आमचे मनीस वावुरतात आनी जायते फुटी घालूंक तांचे मदें भोंवतात. अशें आसतना तांचे मदें एकवट आसूंक चड गरजेचो. पूण कसले तरेन आमी हो वावर करता तो आमीच आमकां नियाळूंक गरज. आज आमी शुभ वर्तमानांत पळयता जेजू भुरग्यांची खबर सांगता. जीं भुरगीं आपलें भुरगेपण दाखयतात ती म्हणटात, ज्या वेळार वावर करचो आसलो आमी विलापलीं, आमी जायते फावटी वाजोत्रां वाजयलीं, आमी रोडलीं, आमी नाचलीं, पूण आमचे बरोबर कोण नाचलो ना, आमचे बरोबर कोण रोडलो ना, आमचे बरोबर कोणें वाजोत्रां वाजयलीं ना. म्हणजे भुरगेपण तीं करतालीं, हाका लागून कोण तांचे बरोबर तांकां सांगात दिवंक नासलो. भुरग्यां भाशेन जावन खालती ती नासली, पूण भुरगेपण ती करतालीं, ताका लागून ती आपली वाट विसरलीं आनी ह्या वेळार समाजान तांकां तेंको दिवचे बद्देक तांकां बारायली. जोन बातिस्ट किरीत भाशेन आदल्या कोरारांतल्या प्रवाद्यांचें सगळें बाकणार घेवन तांकां लोकांक व्हडल्यान आराडून बोबाड मारतालो, तुमच्यो वाटो तयार करात. बाबा भयणीनो, तो कांय खायनासलो, कांय पियेनासलो. आमी जाणा तो अरोण्यांत आसलो, फकत मोव आनी दुसरे वस्तू जे कितें आसात रानांत ते खातालो, पूण एकदम शाकाहारी कसो तो जियेतालो. आमी तर जोन बातिस्ताक पळयलें, ते म्हणटाले हो आसा एक ताचे देंवचार बसला अशें लोक समजतालो, कित्याक तो वाटो तयार करूंक, पातकी जिवीत सोडून दिवंक आनी देवाचें राज येता म्हूण लोकांक जागृत करतालो. जेजू आयलो. जेजू किरीत भाशेन 2 वसुंदारा मदें, पातक्या मदें, ह्या दुसऱ्या वायटव्या मदें आपले इश्ट करून तांकां देवाचें राज आसा म्हूण तो परगट करीत रावलो. तांकां ताणें परतून समाजान एक हूक दिलो, परतून ताणें तांकां देवाचो मोग दिलो, परतून ताणें ह्या समाजान देव आसा म्हूण तांकां बाबा भयणीनो कुडीत केलें. असले वेळार जेजू असल्या मनशां बरोबर खाता, जेवता, पियेता, बसता, उठटा म्हणून ताका बाबा भयणीनो लोकांनी पोटयो आनी सोरो पियेता तसलो म्हणलो. जेजूची शिकवण जावं जेजूचें बाकणारपण, जेजूचें आव्हान, जेजूची शिकवण देवाच्या राज्या विशीं लोकांनी मानून घेवंक ना. परतेंच जाल्यार ताका भायर आयलो, ताका समाजांतलो पयस केलो आनी आपलें जिवीत जें निसणटणाक पावयता तें जिवीत जिवंक पोरसां दिसपटी वावुरली. बाबा भयणीनो, समाजांत आज अशेंच घडटा. बरें आसा तें आमकां नाका, बरें आसा तें तूं कोणूय सांगत जाल्यार आमी त्या मनशांक पिशे म्हणटात. आमी ते म्हणटात हें जावचें ना, कित्याक ऑलरेडी ते निर्णय घेतल्यात आनी ऑलरेडी ते जातले. पूण आमचे जायते भाव वावुरतात, जावं ते अडचण्या मदें, जावं ते असले फुटी मदें, जावं ते आपल्या दुसरे निराशी करतात तेन्ना ते फुडाकार घेतात. असल्या आमच्या भावा भयणां खातीर आमी मागूंक गरजेचें. असल्या आमच्या भावा भयणांक आमी तेंको दिवंक गरजेचें. जायते फावटी उदाहरणां आमकां जायतीं मेळटात. आमी गरज पडल्यार बाबा भयणीनो पक्षपात करता, आमी दुसऱ्यांचो तेंको दिता. जे कोण गाराणें घालता तांचो आमी अदीक तेंको दिता, जे कोण वायट करूंक सोदता तांकां आमी अदीक बोड दिता, जे कोण फुट्यो घालतात तांचे फाटलावदार आमी जाता. असल्या वेळार बाबा भयणीनो आज जेजू आमकां म्हणटा, तुमी जुवांवाचें आयकूंक ना, तुमी म्हजें आयकूंक ना, तो सर्गीचें राज कशें येतलें. आमी तर आमचें मन, आमी तर आमचें काळीज उक्तें धरिना, देवाची सोडवण तर आमी आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक सोदिना. आमकां देव सांगता हे सृश्टीचें पाठ जाता तें तर आमच्या दोळ्या मुखार आसा जाल्यार आमी ताका नाकारता. आमी तर आमच्या जिवितांत पयस दवरता जाल्यार दुसरो आमकां कोणूच वाटावंक पावचो ना. बावल आमचेंच निसणटण आमी आमचेरूच घेतल्या. असल्या वेळार आमकां ह्या वेळार देवाची कृपा मागुया. आमकां जाणवायेन भर, आमकां अदीक आनी अदीक बूद दी, आमकां अदीक आनी आमचें मन उक्तें धरूंक सायबा कृपा दी. कित्याक जें कितें घडटा
ताचेर आमी निशेध मारूंक. जें कितें घडटा वायट ताचेर आमी उदीक आनी उदीक आमी तेंको दिना जावं. जे कोण फुटी घालूंक सोदतात तांकां आमी सांगूंक तुमी आमचे मदें फुटी घालिना. जे कोण आमकां निसणटणाक पावोवंक सोदतात तांचेर आमी विरोध करूंक. असलें आमी करूंक. जेजू आपल्या काळार वावुरलो, आमकां ताणें शिस्त कशें ह्या संवसारांत दवरल्यात, आमकांय तो तेंच आव्हान दिता. हें करूंक आमी वावरुया. अशें आमी केलें जाल्यार खरेंच त्या जाणवायेच्या भुरग्यां भाशेन आमी जातले. न्हय पिसाट भुरग्यां भाशेन, न्हय जीं भुरगेपण कोत्तात ते, पूण जे भुरग्यां भाशेन खालती जावन देवाचें राज ह्या संवसारांत हाडूंक वावुरतात, तसलीं शिसां आमी जावं दिसपोटी वावरुया. बापा आमचे लागीं देवू तुका उत्तम देणी, देखून आमी ही तुजी भुरगीं आख्खी प्रितू करता वेदी, तिचेर तुका समर्पिता. संवसारांतली सोरवावर सोसली मोगाल बापा के तूं मानूं हेंच आमगेलें ओडूणें ताटांत काशी दितां घालूं तुका आमचें सीणोर मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले साबूर मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोबीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. दयाळ बापा, कालते काळसांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणी वरवीं प्रसून जावन आमच्या सोर गोसांनी काकृतीन आमकां आदार दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सव्या आसूं. तुमचे सव्या आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सोर काडी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें उसण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं दीत धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासयलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सो दरबारां सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय, उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन पोस्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची. दिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्यानी सासणी करोराचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात.
बाबार्थाचो गूट पोरगो तुया सुम्या जेसू आमी होंडो खाता आनी एका शीतले पियेता तितले फावटी तूं वैभवान येसू आमी तुझे मरण कोरगोटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कुडान रगो सिवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यंत बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः शिवोनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगत पोती भाग्यून सुसे भाग्यून धरून सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगाता त्याच जेसूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सुरवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तरणेर पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशा नोत्रेक तावन तर आमकां तुजी उदार काकृतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसगार आनी तुजे कुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान रासूच चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक पुण्या खातीर मागणें. मोगाळाचे येसू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्काराक घेवन शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका विंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. जेसू तुजो उगडास पुरो आडसां पोगूंक संतोश करो. कसलो जाय तर संतोश आमचो रुबरू ओडूंक तुका बगचो. जेसू तुजो उगडास पुरो
करो कसलो जाय तर संतोष आमचो प्रभू पळोवंक तुका भोवचो नांव जेजूचे सूर मारादी जिवेर मोव बोवूच वादी कानात गायोन मृदोदी ताळे दादार बोव बोलादी नांव जेजूचे सूर मारादी जिवेर मोव बोवूच वादी कानात गायोन मृदोदी ताळे दादार बोव बोलादी नांव जेजूचे सूर मारादी जिवेर मोव बोवूच वादी कानात गायोन मृदोदी ताळे दादार बोव बोलादी प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसोनाक तुवें दिलाय ते जेवणांत आमी दादोशी जाल्यो. जेजूच्या कुडी रोगताच्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूचे जाणवायेन मोल करूंक आनी सुर्गीच्या देण्याक लोबदूंक आमकां शिकय. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. रीत भाशेन आमचें मागणें उबारुया आमी देवाक. आमकां ह्या महामारींतली सगल्यांक निवार आनी जे वॅक्सीन आयलां वो येवपाचें आसा ताचें बेगीनूच आमकां तें पावत तें कर म्हूण मागुया. सर पदवीदार आनी काकलुत्सारा देवा, सर पदवीदार आनी काकलुत्सारा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तुज्या आखे रचनेचो तूं प्रिमीत मोग करताय. तूं प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकार व्हायरस पिडेकार कश्टावतल्यां पासून कश्टावतल्यां तुका आमी आमी प्रार्थना उबारता. प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळा येन कोनवाळायेन आयकून घे. आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली सुरू जाल्ली पेस्त पिडा पिडा नियंत्रणा खाली नियंत्रणाखाली हे पिडेक लागून दगदवतल्या दगदवतल्यान बेगीनूच इलाज बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ फावो ती बळ शक्ती शक्ती मेळचे खातीर मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर पिढीचेर अभ्यास करतल्या करतल्या विज्ञानाक विज्ञानाक एक गुणादीक वासी वासी बेगीनूच सोदून काडून सोदून काडून आदार दी म्हूण तुजे लागीं तुजे लागीं आमी मागता. आमी मागता. आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणा खातीर तिच्या बऱ्यापणा खातीर फावो ती पावलां मारून ती पावलां मारून तुजे जाणवायेन जाणवायेन उजवाडाय. उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. वरवीं. आमेन. आमेन. आयज तावन आद्वेंताचो रेतीर सुरू जाता. बँड ऑफ प्रिस्ट हांणी घडोवन हाडलेलो सांजेर 6:30 वाजता ते 9 वाजता CCR TV हाचेर ताचें वितरण जातलें. तुमी सगल्यांनी तातूंत भाग घेवचो तुमच्या घरान रावन. ज्या कोणागेर केबल टीव्हीचेर CCR TV येना तांणी CCR TV ॲप तुमच्या मोबायलाचेर वा तुमच्या टीव्हीचेर डावनलोड करूं येता. तें तुमी करचें. आनी हे 3 दीस आयज फाल्यां परवां 11, 12, 13 हे 3 दीस आमी ह्या रितीरान वांटो घेवचो आनी आमची तयारी बरे भाशेन करची. फाल्यांच्या दिसाक ZP इलेक्शन जिल्ला पंचायत इलेक्शन्स आसात. आमकां चिखलेकारांक घोडे हें कॅट जाल्लें आसा. आमकां मत मारपाक वचपाची गरज ना. पूण हेर सगल्यांक ज्या कोणाक लागू जाता
मोत मारिनासतना रावत जाल्यार आमकां आयज फायदो ना. पूण जाता ते भाशेन भायर सरून जे कोण बरे मनीस आसात तांकां आमी विचून काडपाक गरज आसा. ह्या पासत आमचें मोत मारूंक आमी भायर सरचें फाल्यांच्या दिसाक सगल्यांनी भायर सरचें आनीक मोत मारून जे कोण आमकां बरे मनीस जाय बरी पार्टी जाय तांकां आमी विचून काडची. सर्वेस्पो तुमची सव्या आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उलोवकार तारखाय बेगीन बेगीन मंगळवावेरी उतरुशी तारखाय बेगीन बेगीन मंगळवावेरी उतरुशी काळका तुरी काडूंक आमकां उजवाडा तूं हाडूंक आमकां आमची पातकां उतरून हाल तूं सासणीक चिडी दाग